सगळीं उबी रावया. सुरवातेक गायन गावुया. A19 मिसाची पेज सुरू जाता पेज 9. A19 पेज 9. मिसाची पेज सुरू जाता. आमी सगळीं दोया जावया. आमचो यादनी भितर सोरता. आमी सगळीं योकार दिवया. आमचो यादनी भितर सोरता. आमी सगळीं योकार दिवया. Calvary no sordolo. Ami tatun watokuya. Sorgichemo tomatolo. Ami chemo kaiti sauya. Sorgichemo tomatolo. Ami chemo kaiti sauya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सवय आसूं. भाव मिळीनो सगळ्यांक तुमकां मिसा बेटीक माय मोगाची येवकार तुमकां पळोवन आमी खुशाल. सकाळच्या दिसाक आज आमी उगडास करता म्हयन्याचो लोदोवीक आंतोन फेर्नांदीस बाबूश, तशेंच मारिया फ्लोरेन्सिया रोड्रिगीस हे आमच्या भोवान भयणीक सगळींच्या बापान आपले शांतीन आपले विसवान हे म्हूण मागतना आज आपलो वाडदीस समोरमतात आमचो भाव आग्नेल मोंतेरो, तसोच जेसू आब्रेव, जेट्रुडीस रेबेलो आनी आमची सुपुली भयण अभिनशिया राज तांचे बसत मागुया. तांकां सर्गीच्या बापाचो भरपूर आशिर्वाद, कुडी आत्म्यांची भलायकी आनी आमी दिसान दीस एकामेका सोबे देवाचो उपकार पळोवन आनी एकामेका सोबे आमी देवाचें आसणे बगून सांगातात आमचे जिविताची वाट चलूंक सगळ्यांक आमकां त्या मिसांतल्यान बापाची कृपा मागून घेवया. आनी आमचें मागणें फळादीक जावं आमी वसत पातकी मेळकून देवाचें आनी एकामेकाचें बक्षणे मागुया. हांव पातकी सोपवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करून सगळीं आमची पातकां बक्षूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. Sumia kaklutko, sumia kaklutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko, sumia kaklutko, sumia kaklutko. प्रार्थुया. सोरपदवेदारा आनी सासणेच्या देवा, विनाशी मनशाचें जिवीत तूं स्वर्गार भाग्योदांचें सूख तूंच. आंतोनियो आनी मारिया लॉरेन्सिया तुजे चाकरां बसत. ही मागणी आमी कालतेपणी तुका करता. विनाशी जिविताचे सगळे बांदपासंती तांकां सोडय आनी तुज्या राज्यांत
शासनीक सूख आनी मोहिमा तांकां भोगूं दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनान. देवाचें उतर आयकूया. सगळ्या वचनाचो ताव घेवची, सगळ्या सणांक निर्मोळ आनी गोड सोडून वचनांनी रेखची. कित्याक जानवाय सगळ्यांक अदीक वेगळी धांवता. ती इतली निर्मोळ निर्वेळ की सगळ्या वस्तू भितर दिसता आनी तातूंत भितरल्या भितर शिरपडटा. ती देवाच्या पडवेचो स्वास गोड पदवीदाराचे मोहिमेंतली ती निपजता. देखून मेळे कांय तिचे भितर घुसूंक शकना. ती शासनाच्या उजवाडाचो पडवो. देवाचो सिता पदवेचो तोच नासलेलो आसलो. ताचे बरेपणाचो उपकार जरी ती एकली तरी ती सगळें करूंक शकता. आपुणूच बदल नासतना ती सगळें नवें करता. दर एक पिळगेन तितून मन वचनांनी दिसता. तांकां देवाची रीत आनी प्रभाती करता. कित्याक जो कोण जानवायच्या सांगाताक जियेता ताचो देव मोग करता. खरें म्हटल्यार सुर्यावून ती पोट जोडी, सगळ्या नखेत्रांक ती लोक लोकी. उजवाडाक तोर केल्यार ती ओटीक पडटी. कित्याक उजवाडा फाटल्यान रात येता. पूण वायटवायच्या वेदनांक जानवायचे भंय सोडून जायना. पृथ्वीचे एके शिमेंतल्यान दुसरे शिमे पर्यंत ती आपली पदवी पावयता. सगळे वस्तू बरे भाशेन मांडून हाडटा. देवाचे उतर ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजें उतर सर्वेश्वरा शासनान पावता. म्हणुया तुजें उतर शासनान पावता सर्वेश्वरा. सवकार तें सदांच ती पिणकेचे पिणकेन पावता तुजें विश्वासी कोण. तुवें प्रिजूम रोटले की दोगूच रोटल्याय. दाबा तुजें उतर सर्वेश्वरा शासनान पावता. तुज्या परमणांत परमणें सगळीं रोटलां पावता. कित्याक सगळ्योच वस्तू तुजी चाकरी करता. उक्ताबे जावन तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजाच्या मनशान सोडवणी मेळटा. दाबा तुज्या मुखामणाचो तोड जोड, तुज्या चाकराचेर पावय आनी तुजे आज्ञा म्हाका शिकय. म्हजो जीव सांबाळ आनी हांव तुका बाकाय म्हणून तुजे कायदे वरवीं म्हाका आदार मेळून. दाबा Sorry.
जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान देवाचे राज केन्ना येवचे आसा ते फारिजेवांनी जेजूलांनी विचारले तेन्ना ताणें ताका अशी जाप दिली नोंदरेक पडटा अशें देवाचे राज येवचें ना हें पळय हांगा आसा तें पळय थंय आसा अशें लोक म्हणचो ना तूं जाणो जाय देवाचें राज तुमचे मोदें आसा आनी ताणें आपल्या शिश्यांक सांगलें मनशाचो ताचो एक दीस पळोवंक तुमी आशें जाल्यार तसो काळ येतलो पूण तुमकां तो पळोवंक मेळचो ना तेन्ना कोण तुमकां सांगतलो हो पळय हांगा आसा तो पळय थंय आसा भायर सोडूं नाका आनी ताचे फाटल्यान वचूं नाका जशे अंतरुणाक झोप लावणी मारता आनी अंतरुणाक सकल आसात तांचेर लोक घालता तशेंच ताचो दीस येता तेन्ना मनशाच्या पुताची जातली जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान बाबा पिढी असले तूं एक सुकले भुरगें ताचो बाप शेपाय ग्रॅण्डफादर ताका घेवन खंय बांयचें उदक हाडून गेलो आनी वाटेर चलता आसतना हे सुकल्या भुरग्यान तुमी आपल्या शेपायरांनी ग्रॅण्डफादराक विचारलें ग्रॅण्डपा where does God exist? देव खंय आसता देव खंय रावता आनी ग्रॅण्डफादरान थंय ताका सांगलें दाखयता तुका देव खंय रावता आनी सगळ्या भुरग्यांक थंय उबारलें बांयच्या गांठार आनी खंय बांयत उदक आसा तें दाखयलें आनी ताचे विचारलें तुमी तुका कितें दिसता आनी सगळ्या भुरग्यांक सांगलें ग्रॅण्डपा म्हजें तोंड दिसता म्हाका आय कॅन सी माय फेस आनी ग्रॅण्डपान सांगलें तुका गॉड लिव्स देर म्हणजे तुज्यात देव आसा गॉड लिव्स इन यू देवाचे राज तुमचे मदें आसा जेजू फारिजेवांनी स्पश्ट करता द किंगडम ऑफ गॉड इज इन्स यू सोदूंक वचूं नाका आनी देवाचे राज आमच्या एकाक एकल्याक आसा जंय देव जियेता थंय देवाचे राज आसा बट टुडे the dichotomy of life आमचे दूर दूर पडत आमी आज देवा आमचे मदें पळोवंक विसरल्या आनी हाका लागून ही झुजां हाडामारी आतां व्हडलें झूज इस्रायला मदें आनी हामासा मदें चलता एकामेकांक मारतात इस्रायलाचो 1400 लोकांक मारले इस्रायलान हामासाच्या पालेस्टिनियनांचे 11,000 मारले आनी अशें पेपरां सांगतात अशें टेलिव्हिजन सांगता अभिमानान सांगता प्रभू देवाचें राज सोदूंक वचूं नाका तें आमचें मोदें आसा आनी देखून एका मनशान आपल्या सगळे देवाचें राज आसा देव म्हजे सगळे आसा आनी हो देव प्रत्येक मनशा सगळे आसा जावं तो दादलो जावं ती बायल जावं ती चेडूं ताचे सगळे आसा कसलेय तर ही जाणवाय जर आसतली ती जाणवायची आज आमी पळोवंक ना ही जाणवाय जर आमकां खरेंच आसतली जाल्यार आज आमचे मदें रुसरेचें आक्रमण रेप मारून जिवेशी असलें कांयच आसचें ना असली झुजां मारामारी आसच्यो नासतली कित्याक आमचे लागीं विजडम आसा तेचे भायले खरें शाणेपण खरी जाणवाय
जी आमकां देवान तुमच्या मदीं संबंधांनी जीव आपयता तेन्ना man has lost wisdom, the real wisdom that comes from God, to see in each person the presence of God. And काय म्हणून जाणवायची उतरा सुरुवातीच्यान देव तुमच्या आपल्या सारखेच्या स्वरूपाचे आपलो छान जाता आणि मनीस देवाच्या हस्ते आपल्याकडे ओघळा दिला आणि तिकडूनच आपल्या डोळ्यांनी प्रत्येक तुमचे सगळे देवाचे राज देवाच्या हस्ते पडून दिसत हाका लागून ही सगळी दुसां हाका लागून आमचे मध्ये तुळ्यान शेजाऱ्यामध्ये वाड्यातल्या लोकांमध्ये गव्हर्मेंट केसांव काही मोगान कुटुंब सुरू करतात गोवाची दादलो आनी बायल एकामेकांक वास दितात मोठ्या विश्वासी रावतली ती देर टू अस पार्ट आय विल लव यू एंड रिस्पेक्ट यू एंड केअर फॉर यू जाय कितें वयतात पूण एकामेका सगळे देव आसा देवाचे आजीर कोण आसा हें पळोवन दिसता आनी देखून मागीर थोड्या वर्सांनी एकामेकाक बिल्डींग उठतात गाडयो मारप एकामेकाक दुबावप एकामेकाचे सम्मान सोडप हें सगळें कित्याक घडटा कित्याक जाणव खोली जाणव आयला देवागेरी जाणव आयला आनी देवागेरी जाणव आयली की देवाचे राज देवाचे आसरे प्रत्येक मनशाक आसा तो सुद्दां भुरग्याक सकाळी सांगता तूं भायर कितें पळयता तुजो चुकता God lives there. God lives in you. आनी हें बरोबर खरें ही खरी जाणवा देखून जेजू आपल्या शिसान आनी फाल्यां सोदता डोंट गो टू सी द किंगडम ऑफ गॉड हांगा तुवें हांव इट इज इन यू द किंगडम ऑफ गॉड इज इन यू We wish every one of us is aware of this truth. The kingdom of God is in me. And I can spread it with my love, with my goodness. As Kirit Bashir Bharat is ancient and earlier, there was a large solution from Mujahideen. That Deva, Maka, Apne Sankar and Solokai. And we have the likeness of God in us. That is kingdom of God. And all of us are created to create the kingdom of God in our families, in our neighborhood, in our village, by our presence. There was a large Banpi and there was a large Gurgurpi. आमच्या राज आमी दुसरे दिते राव आमच्या बरे जिवितांत तो बावडी कुटुंबा आसा मागले जेजू आमकां सांगता देवाचे राज तुमचे मदीं आसा द किंगडम ऑफ गॉड इज इन यू द किंगडम ऑफ गॉड इज इन यू द किंगडम ऑफ गॉड इज एंड इट्स इन योर हार्ट इन योर माइंड इन योर सेल्फ लेट इट बी द ब्यूटीज ऑफ गॉड्स किंगडम Tujuan kaya kaya C30 Rupen Bangladesh Makinai page 41 C30 page 41
यांचं बलिदान स्वतः बलिदान देवबार मानदंड सुंदर मानूया. बाप्पा अंतोनियो आणि मारी लोरेन्स बसव तसेच जेजू सभे करून गेल्या सगळ्यांचे भाव मिळण्यासाठी आमचे बलिदान गुरुबाई मानून हे श्रेष्ठ उत्तम समर्पणापूर्वी मरणाचे सगळे भारतासाठी आमकां सोडयो आणि शासनाचे जीवित भूमी आमकां या मागतो आमचे उताराची नावी सर्वेश पोर तुमची सवय असो आमची काळजा उबारूया सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वाचूया. सर्वेश्वरा पवित्र बाप्पा सर्वपदवीधर आणि शासनाचे देवा सर्वकाळी आणि सर्वकाय जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्यावरवी आम्ही तुका दिन वाचून खाऊ हो काय दोन्ही तिचो आणि आमच्या सायदेसो तुझे हुकुमेन आम्ही जल्मता तुझे कुशे प्रमाणे आमचे जिवीत चलता शेकी जे दुडींतले आमकां काडल्यात ते दूड माती आमी पोत्तून वेता तेन्ना तुजे हुकुमेन आत्ताच्या गुलामपणांतले आमी सुट्टा आनी तुज्या पुताच्या मरणान सोडयलेल्यांक आमकां ताचे पुनर्जीवनपणाचे मोहिमेक पावच्याक एकाच उतरान तूं जिवन करताय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Solves por tu surgani som salvola tu voi bova surgani som salvola tu voi bova Usorgi tu caso son Solves por acenavi Eta caso Solves por acenavi Eta caso Usorgi tu caso बाप्पा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इनेरी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोग आणि अंतिम त्याची काळ नव्या शास्त्रीय पर्वतावर पात्याचे लोक सांगण्याच्या तुमचे बसवते सगळे तुमच्या बसवते बरोबर तुमच्या उघड्याच्या
श्रोतेला समजता पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पयत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बाप्पा, कार्दियाल फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बाप्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बराबर तिका प्रती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या दोनूय चाकरां लुदोवीक आनी मारिया लॉरेन्सा हांची काकूत कर. तांकां दोगांयकूय ह्या संवसारांत तुवें आपोवन व्हेलीं. जशीं पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेलीं तशींच तांचे बराबर ती पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवंतपणाचो बरवास धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट चडीत मुखार मोळ पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिचो पती भाग्योन जजे भाग्योन धर्मतान सरकाणीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्रात्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या ससनांक. आमेन. भावभयणीनो, देवाचें राज आमच्यांत आसा आनी जेजू आमचें काळजांत येता. देवाचें राज आमचे सगळें सदांच वाडूंक आमी दुसऱ्या सगळें हाजीर जावं. एक कार्डिनल न्यूमन म्हण ताचो भाग्यनपणाचो प्रोसेस चालू आसा. तो म्हणटालो, लेट एवरी वन लूक एट मी एंड सी नो लॉंगर मी बट ओन्ली यू जीजस. आमी जेजूक घेवन जेजू सारकी जाता. देखून आमचो गोंयचो फांकी कवी म्हणटालो, जेजू भाशेन जावचें हांवें उलयतना वावुरतना, जेजू भाशेन आसचें हांवें हीच म्हजी प्रार्थना. हें देवाचें राज. भाव भयणीनो, देवाचें राज आमच्यांत आसा आनी आमी दुसऱ्या तांय हाजीर करूंक जाय. आनी तेन्नाच की एकामेकाक आमी मान दिवंक, एकामेकाचें बरें उलोवंक, एकामेकाचें बरें चिंतूंक, एकामेकाची बरी खबर दुसऱ्यांक सांगूंक पावतले हांव. तर हें देवाचें राज सदांच आमचे मदीं आसूं, आमचे मदीं शिताब दिश्टी पडूं. बरोबर जेजून शिकयलेलें मागणें म्हणून म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी उशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिसा तशीच आमची पातकां वगोस आनी आमकां तांणी फुडवूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवाईतुंतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानत रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन दुतांमुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेपण म्हणून तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी आतां राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शिरे ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. देवाचें राज आमचे भितर आसा. देवाचें राज आमचे मदें आसा म्हूण स्पश्ट करूंक आयलोलो देवाचो पूत जेजू आमचो सर्वंडारो पळय.
ही देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटाची ताच्या राजाचे आमी भोगूंक ताचे राज भोगूंक आनी ताचे राज शिपडावंक फुडें सोदतलीं आमी सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खबना तुज्या एका तिसरान म्हाका भलायकी मेवतली क्रिस प्रसादा वेळार कायोन खावुया भाव भयणी आमी सगलीं पेज 49 D6 पेज 40 याज्ञिकी संस्कारणी घेवंक तयारी करतल्या दियाकना रेगना पासत मागणें देवा आमच्या बापा तुवें जेजूक नव्या आनी सासणीक कराराचो पुरोम याज्ञीक कसो मागलोय आनी ताच्या मुनयारीपणान तुज्या विंचून काडलेल्या सेवकाक वांटो दिलोय आमचो दियाकन रेगनाक मुनयारी याज्ञीकपण घेवंक तुवें विंचून काडलोय म्हूण आमी तुका दिनवासतांव आनी ताचेर तुज्या पवित्र आत्म्यांक पाटोय म्हूण मागतांव पुर्तेपणी आनी जाणवायेन तो शुभ वर्तमान पोरगोटू विस्वाशीपणी आनी भक्तीपणी संस्कार समोरमो आनी थांबोनासतना मागणें करून जेजूक तो अदीक चिटकून रावूं बापा बरी खबर पोरगोडटलें आतियार ताका कोर तुज्या मोगाचो उजो ताच्या काळजान पेटोय आनी काळजाचे भोक्तीन याज्ञिकी संस्कारणेक तयारी करूंक ताका घोटायेचो आत्मो दी हें मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी जो जियेता आनी राजवत चलयता सासणांच्या सासणांक आमेन
भोव पवित्र बापा, केद्या वर्च्या गुटांनी आमी आतांच वांटो घेतला, ताचे वरवीं आमचे मेल्ले भाव भयणींक कोवाळा येवन सगळे पातकांचे बोगसणी दी आनी आम्हा समेस्तांक तांचे बराबर स्वर्गार सासणाचें जिवीत भोगूंक व्हर, हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आज नवी फिरगोस गवळीक सभा घडोवन हाडपाची जागृतायेची जमात आसा. आमाराल वाड्यान सांजे 5:30 वाजता, आमाराल वाड्यान सांजे 5:30 वाजता पुलीस स्टेशना लागीं कपेल आहा तातूंत ही जमात जातली. आमाराल वाड्यांतल्या भाव भयणांक उलो मारता हे जमातीक हाजीर जावंक. तशेंच पाद्री बाट सांजे 6:30 वाजता, पाद्री बाट सांजे 6:30 वाजता पाद्री बाटान खुरीस आसा, खुर्साचें कपेल आसा, त्या कपेला लागीं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटांतय कपेल आसा, थंय ह्या जागृतायेच्या जमातींनी वांटो घेवंक वावुरया. ते उपरांत इलेक्शन्स आसतलीं आनी PPC नवी PPC घडोवंक तुमचो सगळ्यांचो तेंको सहकार जाय. आदी फुडेंच आमी तुमकां दिन आसता. तशें आज केरीत भाशेन वाडदिसाक आमचो भाव आग्नेल मोंतेर, ताका देव बरें करूं म्हणटा हांव. जायतो वावर आमचे पवित्र सभेंत तालिगांवचे ताणें केला आनी खरीत आसा. ताका खूब देवान मोग दिला पवित्र सभेचो, इगोजेचो. आनी देखून कसलेय वावराक केन्नाय पाद्री दुयेंत आसात वो पाद्री कसली गरज आसा तो सदांच तयार. ताका सुबे माजात देव बरें करूं म्हणटा. आनी आज वाडदिसा समयार बरी भलायकी, देवाचो आशिर्वाद हांव दिता. देव बरें करूं म्हणटा पातकुराक, फादर डॉमिनिकाक. आमी पिडेंत आसले तेन्ना किरितांचो मोग आनी अपुरबाय, तशेंच तुमची मागणी देव बरें करूं. फादर ब्रिटो जो अकस्मात बरो ना जालो, तो आज हॉस्पिटलांत ताका भर्ती करतात, विजन हॉस्पिटलांत म्हापसा. ताचो प्रेशर वयर चडटा, फ्लक्च्युएट जाता, ताका स्पेंडलोजीस आसा. मागुया ताचे पासत सारको बरो जावन तो आमचे मदें येवंक, बरी भलायकी आमच्या मागण्यांनी ताचे पासत आमी देवाक प्रार्थुया. सर्वेश पौर तुमची सवय आसूं, तुमची सवय आसूं. आनी सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. देवाचें राज आमचे मदें आसा तें स्थापूंक आनी विस्तारूंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. शेवटाक गायोन गावुया F17 पवित्र पेट मिसाची पेज 93. F17 पेज 93. Povit pet misaci sali kopar surgice sub Deule amcia casa dunia arga amci tu kasobar kilamu omolo vortokar